KAAL, AAZ आणि FALYAM, powered by Father Mulla Hospital, Konkani, Mangaluru, supported by Jerosa Company, VTech Electrical and Lightings, Mangaluru, Rexin Center, Mangaluru, Manasa Water Park, Pilikula, and MCC Bank. KAAL, AAZ आणि FALYAM. दायजीवर्ल्ड वीक्षणकरच्या सर वीक्षकांक काल आज आणि फाल्यां म्हणल्या कार्यक्रमाक मोगासो येवकार मोगासो स्वागत. पावशिल्ले दीस आता आमी सडावत सांगचे आसा पावशिल्ले दिसांनी पावशिल्ल्या म्हयन्यांनी जून आणि जुलय म्हयन्यांत सडावत कार्यक्रमां आसरात. पूण आमच्या कोंकणी संवसारांत जून म्हणना जुलय म्हणना ऑगस्ट म्हणना हर एका म्हयन्यांत विविध रितीची कोंकणी कार्यक्रमां चलते आसात. पावसांत पावसा सकयल गाद्यांतकल अशें जायती कार्य आसात आनी हर एका वर्सा जून जुलय म्हणटा आसतना आनी एक आमकां एक कार्यक्रमाची एक व्हडलें एक अधिकृत प्रकट नेमचें म्हळ्यार कोंकणी नाटक सभेचे मंगळूरच्या कोंकणी नाटक सभे तावन तांचे वार्षिक स्पर्धे सडावत जुलय म्हयन्यांनी आरंभ जावचे आसता. आनी आज आमी आयच्या ह्या कार्यांत कोंकणी नाटक सभेन हर एका वर्सा प्रस्तूत करच्या सादर करच्या वार्षिक स्पर्धे विशीं हांगासर उलयतले हांव. आनी हांगासर वार्षिक स्पर्धे विशीं म्हायती दिवंक कोंकणी नाटक सभेचो उपाध्यक्ष फ्लॉयड डिमेल्लो खास हांगासर आसा. तशेंच ह्या संघटनाचो संस्थेचो सहकार्यदर्शी मानेस्त जेरोम मोरास आमचे सांगत आसा. तुमकां दोगांयकी ह्या कार्याक मोगासो स्वागत. वय फ्लॉयड नाटक सभेचो आतां नवो उपाध्यक्ष आनी उपाध्यक्ष जाल्ले उपरांत फ्लॉयड हांगासर असल्याच कार्यक्रमाक आयिल्लो आसा आनी ताची योजना ताची चिंता तो कितें चिंते आसा आनी मुखल्या 2 वर्सांच्या अवधेक कितें एक कार्य योजना ताणें रुपीत केल्लें आसा तें ताणें विक्षका मुखार हांगासर सांगिल्लें आसा. ताचे उपरांत थोडो वेळ जालो. आतां फ्लॉयड तुका विचारचें तर आतां अध्यक्ष आमचो अध्यक्ष बापू आसा ताचे उपरांत उपाध्यक्ष जबाबदारी तुका चड आसा आनी उपाध्यक्षाच्या स्थानार आसता आसतना व्हडलें एक जबाबदारीचें काम म्हळ्यार वार्षिक स्पर्धांचें आनी हांगा तावून आमची नाटक सभेची कार्यक्रमां निरंतर ती शिंकल आरंभ जाता. ही जबाबदारी आतां तुज्या खांदार आसा आनी तुजें व्हडलें पयलें कार्यक्रम कितें वक्तें आसा तुका? वय कोंकणी नाटक सभेचो ध्येय आसा नाटकद्वारे धार्मीक सदन. अशें म्हणटा आसतना पयलीं आमी नाटक करन नाटका मुखांतर आमी कलाकाराक आमी अवकाश दिवचो आसलो आनी हें एक आमचें मिसावंत कित्याक म्हळ्यार आतां तुमी आतां दायजीवर्ल्डान सभार स्पर्धे तुमी करतात जावं पुरो जिगिबी गितारां नाचणारा नाचणारी आनी तसल्या स्पर्ध्याक एक हे जे जाल्यार तांकां एक काय एनर्जी वा देर जाय देर कॉन्फिडन्स जाय आनी तसले कॉन्फिडन्स हे जे जाल्यार भुरग्यांनी काळें करी जे नाटक सभे तसल्या वेदीर तांणी तांचें प्रदर्शन दिवन वा तालेंत तेंचें प्रदर्शन करून मागीर कितलींय भुरगीं तेन्ना वयर आयलीं आसात. देखून आमचो उद्देश कितें म्हळ्यार आमी स्पर्धे करता आसतना आमचो उद्देश इतलोच की आमच्या कोंकणी कातोलीक संवसारांतल्या तालेंतांनी त्या डॉन बॉस्कोच्या वेदीर तांचें तालेंत प्रदर्शन करून तांकां थंयसर आयिल्ले कॉन्फिडन्स तांणी आपणावन तांणी उंचल्या मट्टाक तांणी वचचें म्हूण सांगून. आतां एग्जाम्पल सांगचें जाल्यार आतां आज आमच्या तुमच्या दायजीवर्ल्डांत सबार भुरगीं थंयसर परजळटात आनी तांचे लागीं एक सवाल विचारल्यार ते कॉन्फिडन्स खंय तावन आयिल्ले म्हूण विचारल्यार ती कंडिशन म्हणटात डॉन बॉस्कोच्या वेदीर तशें जायतीं भुरगीं आसात. वय ती जबाबदारी त्या भुरग्यांक परत एक फावटी तसली वेदी क्रिएट करची जबाबदारी ह्या स्पर्धेद्वारे तुका आसा म्हणची तुवें. वय आमचें तेंत इनिशियल स्टेप आमी म्हणटा. आतां एक अवकाश दिवचो आमी इनिशियल स्टेप. आतां एक कलाकार जावन दी एक स्पर्धीक जावन दी एका हंताक पावल्या उपरांत तांणी परत नाटक सभेंत येवन थंयसर तांचें टॅलेंट दाखयचें म्हणना कित्याक तांणी आनीक वयर वचचें आनीक तांचें टॅलेंट आनीक उंचल्या हंतार जावन दी जावं पुरो व्हडल्या वेदींनी जावं पुरो टीव्हीचेर जावं पुरो उरल्या रियलिटी शोज जो तांणी ते व्यक्त करीचे. सो आमचो उद्देश तो. आनी तुमी आनीक सवाल विचारला आतां उपाध्यक्ष म्हणटा आसतना एक जबाबदारी खंडीत आसा आनी हांव उपाध्यक्ष जावच्या पयलें जाल्यार फाटल्या 6 वर्सां हांव कार्यकारी समितींत आसलो. पयलें 2 वर्सां सहकार्यदर्शी जावन ताचे पयलें आडलते समितीचो सांदो जावन ताचे उपरांत 4 वर्सां सभेचो जनरल सेक्रेटरी जावन आसलो आनी त्या वेळार म्हाका सरावत स्पर्ध्याची जबाबदारी म्हाका दितेली. आतां आमचो आदलो अध्यक्ष बापा आसलो फादर पॉल मेल्विन ते आसतना जाल्यार वा आदली कमिटी आसतना जाल्यार स्पर्धेची जबाबदारी सरावत म्हाकाच आसली. तशें हे फावटी म्हाका तितले कश्ट म्हूण म्हाका भोगूना स्पर्धेची जबाबदारी मी घेत आसतना. पळय बरें कश्ट म्हणून बघना कित्याक म्हळ्यार तुवें एकल्यानच न्ही तुजें सांगता बळून ती एक कार्यकारी समिती आसा आनी दीस रात बऱ्या मनान वावुरचें नाटक सभेचे सांदे आसात आनी नाटक सभेचो मोग करचो जायतो लोक आसा स्पर्धीक आसात. आतां तुवें म्हणलें जायतीं भुरगीं त्या वेदी तावन आयिल्लीं आसात आनी
व्हड जाल्ल्या उपरांत एका हंताक पावल्या उपरांत ती तांच्या वैयक्तीक जिवनाक लागून या विविध कारणाक लागून पयस वतात फाटीं थंयसर हेजे म्हणून कांय ना म्हणून. आमचो जेरोम रस आसा ह्याच वेदीर नाटक सभेच्या वेदीर थंयसरच नाटक खेळ्ळो मनीस, थंयसरच विविध कार्यक्रमांनी ताचें प्रदर्शन दाखयल्लो मनीस आनी तो खंय सोडून वचोना फाटीं वचोना. तो आतां नाटक सभेक कलाकार जावन आसा. तशेंच एक सहकार्यदर्शी म्हणल्यार एक काय म्हणटात एक मुखेलपण दिवच्या एका हुद्द्यार आसा. मोरज पाव कशें बघता ते आदले दीस आनी आतांचे दीस? आतां आदी तूं कलाकार आसलोय, आतां तूं नाटक सभेचो एक तांडेली, हाच्या पयलीं एका अवधेक तूं तांडेली जावन आसलोय, एक हुद्दो तुवें स्विकार केल्लो आसा. कशें बघता तुका? हांवें सांगचें जाल्यार आदी आसले ते सिस्टम आतां कंप्लीट आमी बदली केला. एक सांगचें जाल्यार पयलें आमी खंयचेय जाल्यार आमी स्पर्धे करतना आमी सगळ्यांक सांगूंक जाय आसलें, फिरगेजे वर्गेजेवार वचूंक जाय आसलें. फिरगेजेंत पदरापगना सांगून लॅटरां घालून डॉन बसो तावण आनी तांकां येसे बरी करचें आसलें. आनी फिरगेजेंत प्रॅक्टीस जातालें, फिरगेजे वर स्पर्धे जाताले. थंय तो मागीर प्रॅक्टीस काडून घेवन मागीर आमी हांगा डॉन बॉस्को येतालीं. पूण आतां कांय ना, आतां ओपन टू ऑल. कोणेय केदाळे येवेत, कणितावन येवेत, उडपी तावन येवेत, पुत्तूर तावन येवेत, बॉम्बे तावन येवेत, हांगा ओपन टू ऑल. कोणेय केदाळेत आनी हांगा ह्या स्पर्धांत भाग घेवंक एक अवकाश म्हाका बघता. पळय म्हणल्यार म्हणजे त्रास असले स्पर्धे मानवाडच्याक त्रास आसले आनी आतांचे तितले तंत्रज्ञान नासल्यान तुमी खुद्द इगर्जांक वचून तें तांकां इन्फॉर्मेशन दिवचें पडटलें आनी तरी स्पर्धीक चड येतले, स्पर्धीक आसतले आतांय आसात. सो तसलो काल आनी आतां वय काल बदलला आनी तंत्रज्ञान वाडलां आनी तशें स्पर्धिकांक सांगात हाडूंक मस्त सुलभ जाता म्हणटा. फ्लॉयड कितें सांगूंक शकता? पयलीं आमी बुकलेट आमी करतले आनी त्या बुकलेट आमी हर एका फिरगेचे आमी पोस्ट करचे आसले त्या वेळार. पूण आतां आमी फिरगेचेक आमी कशें आमी आमचे कितें रुल्साची शीट आसा आमचे PDF आमी धाडटा. पयलें कशें आसलें म्हळ्यार आमकां घरा घरा दिवंक जायनासलें वा स्पर्धिकां आमकां डायरेक्ट आमकां तें हँडबूक कितें आसा आमचे रुल्साचें आमकां दिवंक जायनासलें. आमकां पॉयंट ऑफ कॉन्टॅक्ट कोण फिरगेचे सविकारगी वा फिरगेचे उपाध्यक्ष तांचे लागीं दिवन मागीर तांणी उरल्यांक झेरॉक्स काडून दिवचें आसलें. पूण आतां तशें ना. आतां वॉट्सॅपार आमी PDF केल्यार ते पत्रांक वता, आमच्या फिरगेच्या उपाध्यक्षांक वता, स्पर्धिकांक वता, ताच्या मोबायलाक पावता ते आनी तुमचे दायजी तावणी ते तांकां पावता. वय तें सांगूंक कशें आतां हांगासर आतां येदोळस नाटक सभेच्या वार्षिक स्पर्धेची खबर आमच्या सडावत कोंकणी संवसाराक पावल्या. पूण अनेक फावटी अधिकृत रितीन आनी कोणाक कितें खबर पावोवंक ना आनी कितें घुसपड गोंदळ आसल्यार आमी त्या स्पर्धे विशयान आतां थोडे काय म्हणल्यार चर्चा करया. आतां पयलो स्पर्धो आसा परवा आयतारा आरंभ जाता आनी कविता सादरीकरण स्पर्धो. ह्या स्पर्धे विशयान कितें माहिती? ओके, ताच्या पयलें तुवें एक सवाल विचारला. आतां आमी म्हणटा नाटक सभा म्हणटा एक ग्रूप आमी आतां आमी एक स्पर्धो आमी आसा करता आसतना आमचे संग आतां 6 जाण आसात. आमी स्पर्धा समितीत म्हणून आसा आनी स्पर्धा समिती म्हणटा आसतना तातूंत आमी कोणाक त्या स्पर्ध्या विशयान जनवाय आसा तसल्याक आमी तांकां संचालक जावन आमी कान घेता. आनी हर एका स्पर्ध्याक आमकां दोग जण संचालक म्हणून आसात हर एका स्पर्ध्याक. आनी तशेंच आमची कार्यकारी समिती आमची आसा. स्पर्ध्याक आमी येवचें जाल्यार पुरवांच्या आयतार दीस पयलो स्पर्धो कविता स्पर्धो आनी तो कविता ट्रस्टांच्या सहयोगान डॉन बॉस्को हॉलांत सादर जाता. आनी कविता ट्रस्ट आमकां फाटल्या 6 वर्सां तावन आमकां सांगात दिवन आसा. आनी प्रत्येक जाण आमी पयलीं आमी कविता स्पर्धा आमी आरंभ करता आसतना लगभग 25 वर्सां पयलें आमी कविता बरोवचो स्पर्धो म्हणून आमी आसा केल्लो. आनी त्या वेळार कशें आसलें म्हळ्यार कविता बरोवची म्हळ्यार आतां हांव एक कवी न्हय पूण हांवें वचून ते स्पर्धांत भाग घेवंक जायना कित्याक म्हाका हांव कवी न्ही म्हजी कविता बरोवंक जायना. उरल्याची कविता बरोवंक अवकाश ना थंयसर नियमा प्रकार. आतां तुमी कवी तुमकां बरोवंक जातात पूण आमच्या कोंकणी समाजान कितले कवी म्हणून आसले फारी उणे आसले. सो त्या वेळार आमच्या मेल्विन रॉड्रिगस बाबान तांणी आमकां संपर्क केल्लो. आमी तांचे लागीं चर्चा केल्ल्या वेळार तांणी सांगलें कविता बरोवचो स्पर्धो दवरच्या की कविता वाचन स्पर्धो करयेत तातूंत कोणेय भाग घेवेत खंयच्याय कवीची कविता थंयसर आमी सादर करयेत अशें तें चिंतप आमकां बरें लागलें त्या वेळार. आनी अशें फाटल्या 23 वर्सां तावन आमचो कविता स्पर्धो जावन आसा आनी पुरवांचो 23वे वर्साचो कविता स्पर्धो. आनी हातूंत 3 विभाग आसात. हातूंत पयलो विभाग 15 वर्सां भितरल्यांक, तशेंच 15 ते 30 वर्सां भितरल्यांक, तशेंच 30 वर्सां वयल्यांक.
आनी हांगासर एका स्पर्धेक एकच प्रवेश आसतलो आनी उपरांत हांवें सुरवेर सांगले बारी जरम बाबान थंयसर गड ना फिरगेचे जावन इतले एंट्रीज कितलेय जाणांनी भाग घेवेत वय ओपन टू ऑल वय आनी तशेंच हातून कविता ट्रस्ट तांचे तावनी इनामां वा तांचे हे आसात वय विजेतांक तांच्या कविता ट्रस्टाच्या अखिल भारत कविता सदरीकरण स्पर्धांत भाग घेवंक एक अवकाश आसा मात्र न्ही नाटक सभेतावनी पयले दुसरे आनी तिसरे इनाम आसा दोन इनामां ह्या स्पर्धांनी विजय जाल्ल्यांक ह्या विभागांत विजय जाल्ल्यांक दोन इनामां मेळटात कविता इनामां तुमचे तावन आनी कविता ट्रस्टा तावन अखिल भारतीय कविता वाचन सादरीकरणाच्या स्पर्धांत भाग घेवंक अवकाश आनी ते स्पर्धे सडवत गोंयांत आसतात खोडयाळांत आसतात कासरगोडांत आसतात म्हळ्यार ह्या भुरग्यांक कोंकणी संवसार भोवंक बरो एक अवकाश म्हणून आमी सांगता आनी तसो करसी हांव कविता ट्रस्ट कविता ट्रस्ट पळयता ते फुंक्याक त्या स्पर्ध्याक वेची एक जबाबदारी कविता ट्रस्ट पळयता वय आनी थंयसर आतां कविता वाचन करता आसतना कवींचे नांव सांगल्यार बारी बरें कित्याक आमी कवीक एक मर्यादा दिल्ले बरें जाता कोणाची कविता म्हणून आतां तुमची कविता सादर करता जाल्यार कोणी एकलो व्यक्ती स्टार्टिंगार स्पर्धिकाचें नांव सांगूंक ना पूण कवीचें नांव सांगल्यार आमी तांकां एक दिवची मर्यादा ती वय सो हे कविता स्पर्धे विशयन माहीत हातून आमी स्पर्धा आमी सकाळीं 9:30 वरांक आमी आरंभ करता आनी त्या दीस मोठे इनॉग्रेशन कार्य आसतलें आनी हर एका स्पर्ध्याक स्पर्धिकांनी कनिश्ट अर्ध्या घंट्या पयलीं येवन थंय पावपाचें कित्याक आमी थंयसर एंट्री कुपन्स आमी दिता ते एंट्री कुपन्स तांणी कान घेवन तांचो संको आसा नंबर ते तांणी कान घेवन तांणी स्पर्ध्याक तांणी आयतें जावचें हे एक क्वेश्चन आसा हे ह्या स्पर्ध्याक मात्र न्ही हर स्पर्ध्यांक लागू जाल्लें आतां रेजिस्ट्रेशन असो एक तुमी एक कट ऑफ एक डेट दितात एक दीस दितात इतल्या तारीखे भितर तुमची नांवां तुमी दखल करची म्हणून आतां अशें जाल्यार स्पर्ध्यांनी स्पॉट रेजिस्ट्रेशन आसा की या रेजिस्ट्रेशन अवधी उतारले उपरांत थोडे फावटी मिस जावन एक फावटी दोन फावटी तशें जाता थोडे फावटी पयलें नाका म्हणून दवरचें आसता स्पर्ध्याक पात्र घेवचेर मागीर थोडे फावटी काही मोटिवेशन मेळ्ळे उपरांत आमी पात्र घेता म्हणून चिंतचे आसा त्या वेळार कांय अवकाश आसात केसल्यांक ओके तांतू आमच्या नियमांत जराल नियमांत एक नियम आसा कसलोय निर्धार घेवचो अधिकार स्पर्धा समितीक आसा आतां चिंतया थोडे फावटी काल जाता वय चुकी घडटात थोडे फावटी तांणी एंट्री धाडन आजकाल जाता कितें म्हळ्यार आमकां वॉट्सॅपार तांणी एंट्री धाडटात ते डिसअपियरिंग मेसेजीस ऑन आसल्यार आमी ओपन करच्या पयलीं ती मेसेज डिसअपियर जावन जाता त्या वेळार आमचे तावन एंट्री चुकची चान्स आसा हे म्हळ्यार आमच्या हातांत ना ते टेक्निकल गजाल पूण जर तर तशें कांय म्हणी जालां तर जाल्यार आमी अखेरीक आमी एंट्री आमी कान घेता थोडे फावटी सोलो एंट्रीजान काल जाता आमकां मस्त एंट्रीज जातात त्या वेळार आमी रिस्ट्रिक्ट करचें पडटा पूण आमी काल आमचो उद्देश कितें आमकां भुरग्यांक जावं दी तालिंतांक जावं दी अवकाश दिवचो वेदिकरण दिवची देखून आमी कोणायक आमी निराश करना देखून इवन लास्ट मिनीट आमी एंट्री दिल्यार कोणें एंट्री दिल्यार आमी ते खुशेन स्विकार करता पूण थोडे फावटी आतां दोडे गायन आसा ओके आमी काल करता फक्त त्या कॅटेगरींत आमकां एंट्रीज आमकां उणी येतीत जाल्यार थोडे फावटी आमी रद्द करचें पडटा देखून आमकां बोंग जायनातले बरी आमी ते कितें आमी लास्ट डेट आमी दिल्या ताच्या पयलीं तांणी जर तर आमकां नांवां आमकां दन दिल्यार आमकां सुदाप जाता स्पर्धो करयांगी निर्धाराक येवंक करेक्ट जाता आमकां अवकाश जाता नातर आमकां एक अनेक अवकाश आसा कितें म्हळ्यार आतां चिंते आतां डुवेटांत बॉयज डुवेट वा गर्ल्स डुवेट आसा तर जाल्यार चिंते आतां आमकां डुवेटांत आमकां एंट्रीज मस्त उणे आसात बॉयज डुवेटांत आमकां तांकां निराश करूं नाका त्या वेळार आमी कांय करयत आमी कंबायन करनी स्पर्धे करयत म्हळ्यार एकत्र विभाग करूंक अवकाश आसा देखून आमी तें आमी समितींत आमी व्हरोवन आमी तें डिस्कस करून मागीर आमी ताचे विशीं आमी निर्धार घेता आमी 23 ವರ್ಷ ಕವಿತಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸಲ್ತಾ मोरस प्रमाण या कदालागी या कविता स्पर्धेचो संचालक जावन की या त्या स्पर्धेंत कांय तुवें काय वांटो घेतलो आसा की ना कविता स्पर्धांत वांटो घेतलो ना तुजे सडाव म्हजे सडाव तर नाटक तूं नाटक कलाकार जाल्ल्यान तुका नाटकाची जबाबदारी दितात सडाव जावन नाटकाच्या हांव तूं चड एक जोक्साच्या हांत सडाव जावन मॅथर जावन आसता वय वय बरी गजाल आनी ते नाटक असो म्हणटा नाटकांत हळिल्ले व्यक्तीच जायचे पडटात ताका संचालक जावन आतां आमी दुसऱ्या स्पर्धेक एक सांगूंक जाय आमच्या आतां प्रस्तुत कमिटींत जरम मोरस मलगडो सांदो मलगडो व्यक्ती पूण तांचें मार्गदर्शन आमकां बारी गरजेचें कित्याक म्हळ्यार आतां फाटल्या आतां आमची नवी समिती आयल्या जाल्यार तांचें मार्गदर्शन तांचें प्रेरण जायतें आसा आनी सबार आयडिया जावन दी आनी तो एक बँकर जाल्ल्यान तो निवृत्त बँक अधिकारी तशें निवृत्त बँक अधिकारी जाल्ल्यान तांचें चिंताप
ते आमी कशें तें आमी अकाउंट जावन दी कशें तें मॅनेज करचें ते सगळी आयडिया तांकां आसा. आतां म्हजेच असल्या व्यक्तीक एक प्रोग्राम ऑर्गनायज करची आयडिया आसा, पूण एक संस्थेचें फायनान्साचें कितें एक वजें आसा वा कितें तें कशें मुखार व्हरचें ती जाणवाय तांकां आसा. देखून तांचें मार्गदर्शन आमकां मस्त ह्या आमच्या कमिटीक उपयोग पडला. ते निवृत्त जाल्यार नाटक सभेंत प्रवृत्त जावन आसात, आतां एक्टिव्ह आसात ते. रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड. कित्याक म्हळ्यार हांव आज ह्या हांगासर बसला जाल्यार कारण डॉन बॉस्कोची वेदी, तशें म्हणटना हांवें डॉन बॉस्कोची वेदी हांवें केदोळे विसरूंक जायना. हांव जॉयन जाल्लो 1972 72 पळय, आमी बरो जल्माच्या पयलीं नाटक सभेच्या हातूंत जॉयन जाल्लो. ताच्या उपरांत म्हाका हांव एक 10-12 वर्सां ट्रान्सफर जाल्ल्यान बॉम्बेतल्या गांवांत ट्रान्सफर जाल्ल्यान मागीर परतून 86 परतून फाटीं येयलो. ताचे उपरांत आज म्हणसर हांव एक कार्याळ सांदो जावन आसा. समिती धाडलोय, कार्यकारी समिती धाडलोय. खंयचो हुद्दो आसलो तुका त्या वेळार? असिस्टंट सेक्रेटरी जावन सहकारी जावन धाडलो. वय वय आतां मुखार येचें जाल्यार आमचे मुखले जरम बाब एक बरे नट आनी तांणी कला संपत नाटक स्पर्धांत भोवमान आपणायल्यांत बेस्ट एक्टर एवॉर्ड तांकां फावो जाला. आनी ते तुमी सांगीत त्या विशयी. नाटक मात्र न्ही, ते फिल्मांनी ताणें नटन केलां. आनी म्हजे पयल्या फिल्मांत ते पयलो काय म्हणटात पयल्या सिनांत ते एक्टर जावन आसले. आमी सुमार एक 8-9 वर्सां पयलीं एक आसल्यार एक फिल्म काडिल्लें आनी ते त्या वेळार आमकां कळ्ळें फिल्मांत तें भयंकर ताचें नटन दिवंक ते सकतात म्हणलें. तशेंच दायजी वर्ल्डाचें पयलें कोंकणी सिरियल ही वाटसर्गाची न्ही, तातूंत तांणी नटन केलां. ताच्या उपरांत 16-17 सिरियलांत ताणें नटन केल्लें आसा. ओके, ह्यो गजाल्यो आमी अशें उलयत रावया. आतां गायन स्पर्धा विशयांत. ताच्या उपरांत आतां परवा 6 तारखेक कविता सादरीकरण स्पर्धा, ताच्या उपरांत येता गायन स्पर्धो. ह्या विशयांत एक झलक आमच्या विक्षकांक. ओके, गायन स्पर्धो आमकां सर स्पर्ध्या पैकी एक व्हडली जबाबदारी आसची त्या स्पर्धांत, गायन स्पर्धांत. आनी आमच्या कोंकणींत आनी कोंकणी समुदायांत वा आमच्या कोंकणी ह्या वाठारांत पयलो स्पर्धो जावन आरंभ जाल्लो कोंकणी नाटक सभेचो गायन स्पर्धो. ओके, आनी हो स्पर्धो 62 वर्सां पयलें आरंभ जालो, 62 वर्सां पयलें. सो आतां पोरवांचो स्पर्धो आसा 61st वो गायन स्पर्धो. कित्याक आमकां 2021 कोविडाक लागून तशेंच आमच्या रेनोवेशनाक लागून हॉलाच्या आमकां करूंक जावना तो स्पर्धो. तशें निरंतर ते एक वर्स सोडल्यार फाटल्या 60 वर्सां हांव निरंतर हो स्पर्धो चल्ला. आनी आमचे जायते मालगाडे कलाकार जावं पुरो मस्त कला, हांव कोणाचीच नांवां काडना, विल्फे बतावन आतांचे तरणे कलाकार म्हणसरी तशेंच ताचे मालगाडे कलाकारी साबार जाणां तूं पात्र घेतला आनी तांकां ती पयली वेदी जावंक पावल्या. मात्र न्ही, आमच्या मालगाड्या संगीतकारांनी साबार पदां त्या वेळार एक पदां घडची आसली नाटका खातीर आनी एक संदर्भ जाल्यार नाटक सभेच्या स्पर्ध्यां खातीर. आनी आजकाल आमकां आयकूंक मेळटा साबार आतां मेल्विन पेरिसाची पदां आसात, क्लॉडियाबाची, देवादेन क्लॉडिसची पदां आसात, तशेंच विल्फेबाची हे ग्रूप पदां आसात. ती सराव ती पदां तांणी घडिल्ली आसात आमच्या कोंकणी नाटक सभेच्या गायन स्पर्ध्या खातीर. इवन आमचो ऑलविन नोराना बच्चन तांणी साबार पदां नाटका खातीर स्पर्धे खातीर म्हण आसची पदां अजुनूय ती भुरगीं आमच्या टीव्हीच्या रियलिटी शो आयिल्ल्या वेळार आनी ती गायते आसतात. वय आनी मस्त ताणें ऑलविन नोराना जायते त्या बसपाच्या कलाकारांक मस्त ताणें डॉम्बसाच्या वेदीर हाडून इनामय आपणायल्या. ताचें नांव बरें आसा. वय अशें हो विभाग अंतमुस्त विभाग आसात, लगभग 13 विभाग आसात गायन स्पर्धांत. आमी जुलयाच्या दुसऱ्या आयतारा म्हणजे 13th आमी भुरग्यांचो रावंड आमी आरंभ करता. त्या दीस उपरांतल्या आयतारा आमी व्हडांचो स्पर्धो आमी आसा करता. आनी ह्या वर्सा गायन स्पर्धो जावन ती खंयचेय स्पर्धे मंगळुरांत मात्र आसात. मंगळुरा भायर आमी दवरुनात. आदल्या वर्सा तुमी उडपी आसले तशेंच बॉम्बे आसले. पूण आमी आमची चिंता कशें म्हळ्यार जर तर भुरग्यांक आसक्त आसा वा स्पर्धिकांक आसक्त आसा कितलेय पयस जाल्यार ते येतात आनी पात्र घेतात. आनी हे फावटी आमकां आतां म्हणसर आयल्या एंट्रीजा पैकी गायन स्पर्धांत हायेस्ट एंट्रीज उडपी तावन आयल्यात. उडपी देशीस तावन कल्याणपूर तावन आसात, पांगला तावन आसात, शिरवां तावन येवचार आसात एंट्रीज. तशें मस्त एंट्रीज आतां आमकां उडपीचे आयले आसात, मंगळूरचे येतात बेगीनच. तशें तातूंत 3 हंतांनी हो स्पर्धो चलता. पयलो रावंड, दुसरो रावंड आनी तिसरो रावंड. आनी तिसऱ्या रावंडाक आमी 5 जाणां स्पर्धिकांक आमी क्वॉलिफाय करता. हर एका विभागांत 5 जण तातूंत क्वॉलिफाय जातात फायनलाक. आनी तातूंत ल्हान भुरग्यांचो विभाग 5 ते 10 वर्सां भितरल्यांक, 10 ते 15 वर्सां भितरल्यांक, 15 ते 45 वर्सां भितरल्यांक
ते तशेंच तांतू सोलो आसा डुवेट आसा ल्हान भुरग्यांत सोलो मात आसा डुवेट ना व्हडा भुरग्यांच्या विभागांत सोलो आसा डुवेट आसा ताचे उपरांत ग्रूप आसा ते 15 वर्सां वयले ताका मॅक्झिमम एज लिमीट ना 15 वर्सां वयली कोणेय तांतू पात्र पूण ग्रुपांत कितले सांगताय म्हणून ग्रुपांत तांतू आमी हांगासर घाल्ले आसा जोम्यांत 7 परस उणे आसूंक नजो तशेंच 10 परस चड आसूंक नजो आनी कनिश्ट 2 दादले वा 2 चलयो आसूंक जाय मिनिमम 7 मॅक्झिमम 10 आनी मिनिमम 2 जाण दादले वा चलयो आसूंक जाय वजनत्री वय तशेंच ग्रुपाक आमकां 2 वजनत्र्यांक अवकाश आसा 2 वजनत्री मॅक्झिमम मिनिमम 1 वजनत्री आनी उरल्या कॅटेगरीक कितें आसा वजनत्री कंपल्सरी आसा म्हणून कांय ना पयल्या रावंडाक विशय हांवें सांगचें 1 वजनत्री आसल्यार भोव बरें कित्याक तांकां रिदम धरूंक तांकां इजी जाता तशेंच 45 वर्सां वयल्याचो एक विभाग आसा आमी मलगड्यांक अवकाश दिवच्या दृश्टेन तो एकोडो विभाग मात्र लेडीज सेपरेट बॉयज जेंट्स सेपरेट अशें टोटल 13 विभाग आसात 13 विभाग आसता आनी 13 विभाग म्हळ्यार कितले आयतारणी म्हळ्यार कितले आयतारणी स्पर्धे चलतात वय भुरग्यांचो विभाग कितें आसा 5 ते 10 वर्सां भितरल्यांचो सोलो तशेंच 10 ते 15 वर्सां भितरल्यांचे एकोडे आनी दोडे गायन हे जुलैच्या दुसऱ्या आयतारा जाता 13 तारखेर जाता ताचे उपरांतल्या आयतारा 20 तारखेर व्हडाचो विभाग जाता आनी भुरग्यांचो विभाग आमी 1.5 वरांक आमी आराम करता दनपारां आनी व्हडाचो विभाग आमी सकाळीं 9:30 वरांक आराम करता तशेंच ते राती म्हणसर आसता तो स्पर्धो आनी आमकां आदल्या वर्सा आमकां लगभग 500 वयर एंट्रीज आमकां आयिल्ले आसात गायन स्पर्धाक स्पेसिफिकली 500 वयर एंट्रीज म्हणल्यार थोडी काले करतात सोलोंत पार्टिसिपेट करतात थोडी डुवेटांत थोडी ग्रुपांत भाग घेतात पूण हांवें एक म्हाका सांगूंक जाय आमकां एंट्रीज सोलो एंट्रीज मस्त येतात पूण डुवेटाक आमकां एंट्रीज उणे येतात देखून डुवेटांत आनी ग्रुपांत जर तर स्पर्धकांनी पात्र घेतलोच जाल्यार थंयसर तांकां स्कोप इल्लो चड आसता नेक्स्ट राउंडाक क्वॉलिफाय जावंक एंट्रीज उणे आसतात देखून हांव तुमचे लागीं एक जस्ट एक टीप दिवचें टिप्स सोलोंत पार्टिसिपेट करा सांगात तुमी डुवेटांत पार्टिसिपेट करा तुमकां जिखचो अवकाश चड आसा आनी फायनल हे सगळ्या कॅटेगरींत ती फायनल्स म्हणटा आसता 5 जाणांक आमी विसरून काडचे आसता पळय ते फायनल्स केदाल चलतले ओके फायनल्साचे स्पर्धो हांगासर 14 सप्टेंबरा चलता सप्टेंबर 14 फायनल्स स्पर्धो चलता पूण ताचे नियम अंतुनांत ते कोण फायनलाक ते क्वॉलिफाय जातात तांकां आमी हे म्हळ्यार संपर्क करता जे कोण नांव दाखल करूंक आशेतात तांकां एक टायम कितलो जाता म्हणून एग्जाम्स आसतात ते म्हणटा पयलींच एक तयार करूंक एक उपकार जाता आनी सप्टेंबर 14 फायनल्स सप्टेंबर 14 फायनल्स सेकंड राउंड ऑगस्टाच्या 10 तारखेर पडटा सेकंड राउंड ऑगस्टाच्या 10 तारखेर पडटा वय आनी इतर माहिती जाय जाल्यार डॉन बॉस्को दफ्तर आसा डॉन बॉस्को दफ्तराचे नंबर्स आनी नवो मॅनेजर आसा जेरी दरेबैल आसा सो ताका संपर्क केल्यार तो संपूर्ण विवर ह्या स्पर्धे विशीं आनी तो कितले फावटी कॉल केल्यार ताका तो जाप दिता आन्सर करता आनी ईमेला द्वारे संपर्क करियत कितें म्हणटा तूं वय आनी मॅनेजराक आनी दफ्तराक मात्र न्ही पूण आमकां संपर्क केल्यार आमच्या खंयच्याय कोणाय संद्यांक संपर्क केल्यार आमी नियम तांकां धाडटा पूण थोडे फावटी काय जाता म्हळ्यार आमी नियम धाडटा नियमा वासी नासतना डाउट्स येतात देखून देखून आमी सांगचे वीक्षका लागीं वा स्पर्धका लागीं तुमी नियमा वाचून तुमकां कांय मिनी डाउट्स जाल्यार मागीर तुमी आमकां संपर्क करता आमी ते क्लॅरिफाय करता कित्याक म्हळ्यार हांगासर नियम आमी तितले डिटेल्स आमी दिल्लीं आसा वय संचालक आसा आनी संचालकांचे नंबर तुमी नांव आनी दिते आसतात पब्लिश केला वय आमच्या ह्या पॅनलाचेर नाटक सभेचो आतांचो खजानदार हांगासर मानेस्त आयवन डी सिल्वा आसात तुमकां ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत वय मानेस्त आयवन डी सिल्वा विशीं सांगचे तर आमकां जायते जाणांक कळीत आसा आनी जायते जाणांक कळीत ना कितल्याशागी वर्सां तावणू ते काल म्हणटात ह्या नाटक सभेंत वावर करता आसात आनी खंयसरी तांणी पडद्या मुखार येवन वेदी मुखार येवन तांचे काल म्हणटात मुखामोळ दाखयल्ले ना आनी तांचो वावर दाखयलो ना सगळो वावर वेदी फाटल्यान पडद्या फाटल्यान आनी दफ्तरांत तांणी केल्लो आसा आनी ह्या वर्सा ते आमच्या समितेच्या काल म्हणटात पॅनलाक आयिल्ले आसात आनी ती एक वत्या दादोसकायेची आनी खुशेची गजाल प्रत्येक जावन उरले करचो तर आयवन सर टॅब्युलेशन करतात म्हळ्यार ते अकावंटंट आनी ते आदल्या काळाचे एक जमाना म्हणटात पळय अकावंट्स मेंटेन करचे तातूंत ते एकदम हुशार आनी ते हर एक कमिटी आसल्यार सगळें ताणें टॅब्युलेशन करचें ताणें म्हणून हांवें सांगचें आयकलां हाच्या पयलींच्या उपाध्यक्षांनी सांगचें आयकलां
आयवण सर आता तुम्ही त्या जमान्यात म्हणून ते काय म्हणतात अकाउंटचं लॅकपाक पळयते आसात आणि त्याचे टॅब्युलेशन भोव सुव्यवस्थित रितीन करता आसात आणि आता काळ बदल आता तांत्रिकता आयल्या पूण आता तुम्ही ट्रेजरर जावन विसरून आयल्यात कशें बघता तुमकां वय बदलावण गरजेची म्हणटात तशें टॅक्नोलॉजी एडवान्स जाताना आमी थोडे फाटी बदलाचे पडटा सांगात असं टॅब्युलेशन ते कांय न्ही मॅथ्स गोत आसल्यार पुरो ते व्हडलें काम न्ही वय पूण मॅथ्स म्हळ्यार 1+1 ना जाल्यार वय ते कोणाक भोवमानां दिवचे चान्स आसा आमी पळोवचें पडटा तितलेंच पूण चड कांय ना आतां ह्या टॅक्नोलॉजी कंप्युटर आसा आमचे टोटलिंग मिस्टेक जाल्यार थंय हय कंप्युटर सारकें करता सम करता हय आनी ते मार्क्स आनी पुरा म्हळ्यार स्पर्धांचे मार्क्स ताका एक रीत आसता आनी पयलीं आनी पुरा ते पेनांत बरयचे आसले ते मिस्टेक्स जावंक नजो आसले मिस्टेक जाल्यार मागीर काय म्हणल्यार तक्राराक ते कारण जातलें गेल्यार मागीर तक्रार जाता यूज करूंक ना हय तशें पुरो आसलें पूण तसलें तुका मस्त तो अणभव आसा आसलो कोणा न्ही की वय आसलो ते म्हळ्यार आमी अकाउंट्सूच फिल्ड आनी दुसरें आमचें बरोवचें काम आसल्यान हें टोटलिंग आमी आयवण सरान ते टॅब्युलेशन ताचें जबाबदारी काण गेल्या उपरांत थंयसर 2 उतरां नात उलोवंक न्ही की तशें आसलें वय तितलें नीट काम फायट कितें म्हणूंक अशें तुजो आतां तुज्या कार्यकारी समितींत आसा खजानदार जावन वय आयवण सराक जनवाय बरी आसा अकाउंट्सान जावं दी टॅब्युलेशनान जावं दी आतां हांगासर पयलें टॅब्युलेशन आमी करता आसतना कशें आसलें म्हणल्यार आमी पुरा बुकार आमी बरय जाल्ले सिस्टम नासले त्या वेळार स्पर्धिकांची नांवां प्लस जड्जीसान दिले मार्क्स ते मागीर टोटलिंग करन ताचे एवरेज काडन ते रँकींग करन उपरांत फर्स्ट सेकंड थर्ड कोणा म्हणून पूण आतां सिस्टम आसल्यार कंप्युटर्स पण आसल्यार आमकां बेगीन जाता एक ते मात्र न्ही आयवण सर अपग्रेड जाल्यात इवन तांकां टॅलीची बरी नॉलेज आसा सिस्टम यूज करून तांकां बऱ्यान गोत आसा कंप्युटराची नॉलेज बरी आसा तशें जाल्ल्यान काला ते कितें आमी बदलाचे काला ताका कॉल अपग्रेड जावनूच आसतात आता एक कॉलर आमच्या संपर्काचेर आसा आमी तांचे लागीं उलोवन येवया हॅलो नमस्कार कोण उलयता नांव सांगतात की तुमचें जोशी थियोदोर जप फुडें की कास्या जस्ट थियोदोर कास्या नाटक सभेचो एक काय म्हणटात एक बळवंत एक खांबो म्हणून येता सांदो म्हणून येता वय कितें सांगूंक शकतात आमचे आतां उपाध्यक्ष हांगासर आसात खजानदार आमच्या पॅनलाचेर आसात कितें सांगूंक शकतात नाही पहिले शानी वेळा तुका देव बरी सांग दिव म्हणटा तशेंच आमच्या फ्लायडाची आनी आयवन सराक देव बरी सांग म्हणजे एक क्वेश्चन केला म्हळ्यार सिंगिंगाचे न्ही सांग विचार हॅलो विचार ऐकता तुझे आमी सवालाक राखोड आसा हांव म्हळ्यार कविताच्या विशयी उलयता म्हळ्यार परवा आयतारा फर्स्ट संडे देखून भुरग्यांचे एक रिक्वेस्ट केलें म्हळ्यार आमकां फर्स्ट संडे दोतोर नासा आमकां इल्ले कविता इल्ले लेट करून सुरू करून दिलें जाल्यार आमकां एक 1 to गेम टायमार येवपाक जाता तशें सवाल आसा भुरग्यांचे न्ही की वय उपाध्यक्ष कितें म्हणटा स्टार्ट करतना वेळ लेट करून सुरू केल्यार बरें म्हणून वय त्या सवालाक हांवें जोसेफाक जाप दिल्या पूण वीक्षका खातीर वय आतां 100 जाणांक भुरग्यांक पयल्या आयतारा दोतोर नासा आमी इल्ली सोडदोड करता आतां 9:30 आमी म्हणून गेल्यार आतां परत आमी 10 o'clock तशें आमी आराम करता म्हळ्यार ते आमकां एंट्रीज आसात आनी सकट भुरगीं आयल्या उपरांत वा आमच्या एंट्रीज आमकां येतात तातूंत 75% भुरगीं आयल्या उपरांत मात्र आमी परत आमी आराम करता तशें दोतोर नासल्यार आमी ते लेखाक घेवन आतां 9:30 कितें आसा 9:30 येजे आतां सिटीच्या भितरली भुरग्यांची दोतोर सराव 10 o'clock कशें जाता सराव जाता थोडे फिरके दोतोर नासना देखून आमी इल्लें सोडदोड करूंक आमी तयार आसा वय ती बरी गजाल कित्याक म्हळ्यार सोडदोर आसा केली तर भुरग्यांक चड अवकाश मेळटात आनी दोतोर तांणी सुकोवन वय दोतोर फर्स्ट ते जावन उपरांत स्पर्धे वय येवयेत दाराळ येवयेत सिटी भितरल्यांक येवयेत आतां आमी स्पर्धा विशयांत उलयतले आमच्या गायन स्पर्धेची आमी काय म्हणटा ती माहिती आमच्या वीक्षकांक दिल्ली आसा ताच्या उपरांत येतात आमचे नाचपा स्पर्धे सो नाचपा स्पर्धे विशयांत ताची नियमां कशी आसात रूल रेग्युलो कशे आसात वय नाचपा स्पर्धो 23 23
तेवीस. नसपा स्पर्धो आणि तो स्पर्धो जुलैच्या 27 तारखेर जाता 27 जुलै 2025 दनपरा 3 वरां तावन आणि वो स्पर्धो तांचो पयलो विभाग आसा 10 वर्सां भितरल्या भुरग्यांक थंयसर मिनिमम एज म्हूण ना ओके उरल्या स्पर्ध्याक कशें 5 to 10 म्हूण आसा तशें हाका मिनिमम एज ना 10 वर्सां भितरल्यांक तशेंच 10 to 15 वर्सां भितरल्यांक 15 to 40 वर्सां भितरल्यांक तशेंच ह्या वर्सांतून पयले फावटी फाटल्या 22 अंकड्यांनी हो विभाग नातलो पूण हे फावटी पयले फावटी आमी 40 वर्सां वयल्याचो विभाग आमी दवरला सबारांच्या वत्त्याक लागून आमी कशें आमी गायन स्पर्धेक आमी 45 अबव कॅटेगरी दवरली गी तशेंच 40 अबव कॅटेगरी आमी हांगासर दवरली आसा नसपाक आनी ल्हान भुरग्यांचो विभाग मात एक वडेन जाता उरले पुरो विभाग दोडे उपरांत काजारी जोडे आसा कशें आमच्या गायन स्पर्धांत काजारी जोड्यांचे गायन आसा गी तशेंच हांगासर काजारी जोड्यांचे नाच आसा हातून रिस्ट्रिक्शन ना तुमी असोच नाच तुमी सादर करीचे पूण कोंकणी जायचे तुवें नाच खंयचोय सादर करीत ओके आतां कपल डान्स म्हणटा आसतना बरोपटी चिंता येता आमकां नाचोंक येना म्हज्या न्हवऱ्याक नाचोंक येता म्हाका नाचोंक येना म्हाका नाचोंक येता म्हज्या न्हवऱ्याक नाचोंक येना पूण काजार दीस नाचतात देखून आनी लग्ना दीस नाचयेत लग्न नाच कितें आसा लग्न नाच जावं दी वॉल्स जावं दी जाईव जावं दी साल्सा तो नाच तेणी सादर करीत वा आमचे उरले कितें नाच आसात प्रकार तो नाच तेणी सादर करीत पूण एक दुबाव आसा थंय हांवें सेकंड थर्ड एक कॅटेगरी आसा तिसरी कॅटेगरी 15 वर्सां तावन 40 वर्सां तो विभाग पूण हें कितें गी म्हळ्यार वो गॅप एक चड जालो म्हणून बघना गी 15 वर्सांच्यांनी 45 वर्सां सांगाता कॉम्पीट करचे या 45 वर्सांच्यांनी 15 वर्सांचे सांगाता ते स्पेशली डान्सांत कॉम्पीट करचें ते केंगी एक वयर सकयल जाल्ले मरे बघना गी डान्सान मात न्ही आतां खंयच्या आतां गिवन गायन स्पर्धांत आमी आतां पळयले जाल्यार एका लेखार आमी चिंतना वय 15 आनी 45 मातसो डिफरन्स आसा वय पूण एक कलाकार जावन एक गावपी जावन दी नाचपी जावन दी पूण तांचो आतां गावपी म्हणटा तांचो वॉयस आनी मेंटेन करीचे ताका गावपी म्हणटात जर तर तूं वॉयस मेंटेन करनाय तुका तुज्या तरण्या प्रायरच तुका गायन करूंक जायना वॉयस शेकी जावंक स्टार्ट जाता एग्जाम्पल दिवचें जाल्यार आतां एक नाचपी आतां 15 वर्सांचो भुरगो आनी एक 40 वर्सांच्या मध्ये कॉम्पिटिशन दिवेत जर तर ताणें ताची फिटनेस मेंटेन केल्यार ताणें सरक व्यायाम केल्यार बॉडी फिट दवरल्यार कॉम्पिटिशन थिंगा साध्य आसा आतां कितले आमचे नाचपी न्यो जावं दी वा गावपी आतां एग्जाम्पल आमचे मालगडी कलाकार आसात मानेस आयवन सिक्वेर आसा मीनाबाई आसा मीनाबाई इतली मालगडी गावपी जाल्यार आजुनूय ती इतल्या बऱ्यान गायता रॉनी डिकुना एक मालगडो कलाकार गावपी आतां आमच्या नाटक सभेच्या स्पर्धेने ताणें भाग घेतलो आसा जर तर तो परतून स्पर्धेक भाग घेता जाल्यार त्या गावप्याकी आमच्या 15 वर्सां भुरग्यांच्या मध्ये कॉम्पिटिशन थिंगा साध्य आसा म्हळ्यार मेंटेन करीचे इवन फिटनेस आतां नाचपाक जाय तुजे फिटनेस मेंटेन केल्यार जाता आदल्या वर्सा एक काजारी जोडे आयले आनी तांचे अशोकनगर तावन तांचे नाच इतलो बरो जाल्लो की इवन तरणाट्यांक समेत एक फावटी लजेक पडचे तसलो म्हणून तितले एक हें आतां एग्जाम्पल आतां पोर IPL जाल्ले IPL टुर्नामेंटांत एका 16 वर्सांच्या भुरग्यान सेंचुरी मारली ताचे सांगात टिमांत आसले कोण सकट मालकडे व्हडले बॉलर जाल्ले एक थोडे बॉलिंग घालतले म्हळ्यार पूण तसल्या बॉलर्सा मुखार एका 16 वर्सांच्या भुरग्यान सतत सेंचुरी मारल्या आमच्या स्पर्धांत कितें जायना कॉम्पिटिशन म्हणजे ताका कॉम्पिटिशन म्हणचे आनीक हांवें सांगचें जाल्यार हांगासर 5 ते 10 वर्सांचो विभाग आसा आतां 5 वर्सांचो भुरगो पयल्या काशींत आसता 10 वर्सांचो भुरगो पयल्या कुंभाराचो भुरगो थंयसर गॅप आसा थंयसर तुका कॉम्पिटिशन जावचें आनी जर तर एक 5 वर्सांचो भुरगो 10 वर्सांच्या भुरग्यां कॉम्पीट करता जाल्यार वो 5 वर्सांचो भुरगो 10 वर्सांच्या प्रायाक येताना ताका फुल कॉन्फिडन्स मेळटा ताका मुखार वचूंक जाता आमचो उद्देश तो बरें चिंतप म्हळ्यार ह्याच चिंतपाक लागून कोण ना नाटक सभेच्या स्पर्धांनी हर एक वर्सांनी वार्षिक स्पर्धांनी भुरगीं व्हडा मलगाडी हर एक विशेष एक उर्बेन तांणी भाग घेवचे आसता आतां आमकां चड वेळ ना नाचपा स्पर्धो जालो ताचे उपरांत आमी हेंचे भाशण स्पर्धाक न्हय की भाशण स्पर्धा आनी भाशण स्पर्धे विशयांत म्हळ्यार स्पेशली ते विशयांचेर विशय पयलें दितात की ह्या विशय थंय गेल्ले उपरांत तेमची जायतीं सवालां विचारलीं आसात लोकांनी ह्या विशयात एक स्पश्टीकरण आनी एक स्पश्ट माहिती आमच्या विक्षकांक ओके भाशण स्पर्धो वेगवेगळ्या विभागांनी जाता आतां हांगासर भाशण स्पर्ध्याक मिनिमम एज म्हूण आसा 5 ते 10 वर्सां भितरल्याचो विभाग भुरग्यांचो विभाग आनी भाशण स्पर्धो आमचो भुरग्यांक तशेंच व्हडांक ऑगस्टाच्या 3 तारखेर जाता ओके
भुरग्यांक सकाळी 9:30 वरांक उपरांत आनी व्हडांक दनपरां 1:30 वरां उपरांत जाता. आनी आमी सरावत आमी भाशण स्पर्धो जावन कविता स्पर्धो वा सकाळीची स्पर्धा आमी कितें आसा तें आमी सरावत आमी पयल्या तर आमी दवरता. आतां हांगाय तशेंच जर तर दोतोर नासा तर जाल्यार आमी सोड दवर करता आमी वेळांत, पूण दनपरांचो स्पर्धो मात्र आमी वेळार आरंभ करता. आतां ल्हान भुरग्यांच्या विभागांत 5 ते 10 वर्सां भितरल्यांक आमी थंय कट ऑफ एज दिल्या. थंय तशेंच गर्ल्स एंड बॉयज वेगवेगळे कॅटेगरी आसात. आनी विशय आसा म्हजो आब वा म्हजी व्हडली माय. सो विशय आमी पयलींच आमी दिता, तांणी तयारी करची आनी तांणी येवचें. ताचे उपरांत अनेक कॅटेगरी आसा 10 ते 16 वर्सां भितरली कॅटेगरी. ते तशेंच गर्ल्स सेपरेट बॉयज सेपरेट, चलयांक आनी चलयांक वेगवेगळो विभाग. आनी तातूंत म्हज्या पसंतीचे फेस्त. आतां फेस्त म्हणटा क्रिसमस जाता, इस्टर जाता वा इगर्जेचे फेस्त आसता, फिरगस फेस्त जाता, कारकोल फेस्त जाता, कारकोल फेस्त जाता खंयचेय. सो ताच्या पसंतीचे फेस्त. सो ते ताचे उपरांत 16 वर्सां तावन 35 वर्सां भितरल्यांक आनी तांकां एक बरो विशय दिला, जिणेंत सोंसणीकायेचो म्हत्व, पेशन्स. आतांच्या युवजनांक केंगी पेशन्स इल्ले उणें आसा, पूण सोंसणीकायेचो म्हत्व कितें म्हूण सांगून त्या विशयाचेर एक आमी एक टॉपिक दवरला. बरो विशय. आनी 35 वर्सां वयल्यांक प्राय फकत एक सांगो मात्र, एज इज जस्ट अ नंबर. त्या 35 वर्साच्या वयल्यांक एज इज जस्ट अ नंबर. सो हांगासर आतां स्पर्धांत बघितलें की प्राय व्हडली न्ही, प्राय इज जस्ट अ नंबर. इंटरेस्टिंग आसा टॉपिक, इंटरेस्टिंग आसा. सो टायम हांकां भुरग्यांच्या भाशण स्पर्धांक 4 मिनटां मीक कोंक नजो. आतां एक सवाल आसा पुरो. आतां 4 मिनटां उपरांत मीक पळय कालें जाता म्हूण सांगून एंट्री रद्द जाता की ना, एंट्री रद्द जायना. जे कितें प्रदर्शन तो वा तें 4 मिनटां उपरांत दिता की ताका आमी मार्क्स ना, त्या कॅल्क्युलेट जायना. जजमेंट 4 मिनटां भितर मात जजमेंट जाता. तशेंच वडांच्या विभागांत, वडांच्या म्हणटाना 16 वर्सां वयल्यांच्या विभागांत 5 मिनटांचो अवकाश आसा भाशणाक, अप टू 5 मिनिट्स. थंय तांकां तीच रूल लागू जाता. 5 वयर गेल्यार ताच्या वयल्या 5 मिनटां भितर तांणी काळें प्रदर्शन कितें पॉयंट सांगतात तें कितें उलयतात त्या विशयांत तें बरयणार पळयतात. हे फकत भाशणाक मात न्ही, सकयल स्पर्धाक लागू जाता. इवन गायनान जाल्यार जे कितें आमी टायम दिला, टायम एक्सीड जाल्यार कांय प्रॉब्लम ना, पूण वरून एक आमी लेखाक घेवचे काली त्या 2.5 मिनटाचें प्रदर्शन वा भाशणाक आमी 4 वा 5 मिनटाचें प्रदर्शन आमी लेखाक घेता. ताच्या उपरांत भाशण स्पर्धे उपरांत आमी आमचे दुसरे स्पर्धाचे एक घुमटा स्पर्धो आनी ओवियो स्पर्धो न्ही. वय ओवियो वेर्स स्पर्धो आमी 5 वर्सां पयलीं आमी आरंभ केलो. ताचे मदें आमी एक पडी विराम दिलो. आमी काले चिंतलें आदल्या वर्सा आमी घुमटा स्पर्धो आमी आसा करताना 1 वर्स घुमटा स्पर्धो 1 वर्स ओवियो वेर्स स्पर्धो करी जर आमी चिंतचें. पूण आमी हो स्पर्धो आसा केल्लो उद्देश कितें म्हळ्यार आमच्या संस्कृतेक महत्व दिवच्या उद्देशान. कित्याक म्हळ्यार रोसांत ओवियो गायतात वय, पूण ओवियो गावची एक रीत आसा, ताका एक सिक्वेन्स म्हूण आसा, त्या सिक्वेन्सा प्रमाणे सिंग करीचे. देखून त्या उद्देशान आनी आतांचे युवजनांनी ओवियो गायचे म्हणल्या उद्देशान आमी हे 2 स्पर्धा आमी आसा केल्ले. आनी 4थ्या वर्साचो ओवियो वेर्स स्पर्धो म्हळ्यार 4थो आंकडो हो. आनी हो स्पर्धो ऑगस्टाच्या 17 तारखेर सतर जाता, 17 ऑगस्ट दनपरां 3:30 वरां उपरांत. आनी हो विभाग आमी आदले फावटी करतना 15 वर्सां वयल्या म्हूण केल्लो. पूण आमच्या समितीन एक चिंता पयलें कित्याक भुरगीं गायन करनात की भुरग्यांक अवकाश दिया तशें म्हूण सांगून 10 वर्सां वयल्यांक मिनिमम एज 10, मॅक्झिमम एज लिमीट ना. आनी पंगडांत खंयच्याय फिरगेचे व्यक्ती आसत, एत्त फिरगेचो तेस्त फिरगेचो म्हणना, मिक्स. ओके. आतां फॅमिली टीम येवेत, फॅमिली कुटुंबांत येवेत, आवय बापूय वाड्याघरांचे टीम येवेत. आनी हांगासर पंगडांत उण्यार 6 जाण आसूंक जाय आनी मॅक्झिमम 10 जाण आसूंक जाय. आनी उण्यार 2 चले वा चलयो, दादले वा स्त्रियो आसूंक जाय. हे बेजीक रूल. आनी स्पर्धेचो टायम आसा 20 मिनटां. आनी एक ओवी आमी एकच पटी गावची. आनी वेर्स आसा, रिपिटेशन 2 पटी गायचे म्हणना. सो एकच पटी स्पर्धो जाल्ल्यान आमी रोसाक आमी गायतना 2 पटी सिंग करता. पूण स्पर्धे खातीर आमी वेळाचो अभाव आसल्यानी ओवियो आनी वेर्स हाचे क्रम आसा, ते क्रम आमी सांबाळचे पडटा. रोसाक बसच्या तवळतावन 9 कोटी येता म्हणसर, आनी वेर्स आमी सर्वात आमी काजारांक आमी गायन करचो. आनी थोडे फावटी अशें जाता की थोडी काले करतात ओवियो वेर्सा रुपार गायन करचे आसतात. आतां फॉर एग्जाम्पल तांब्याच्या बानी तापयला पाणी, तांब्याच्या बानी तापयला पाणी, होरेत नांवकू वेता आज अंकवार पोणी, ही ओवी जाली.
माटवान काले करतात इसू ओवी वेरसा रुपार सिंग करतात. तांबियाच्या बानी ताप इला पाणी ताप इला पाणी होरेत नांकू वेतारे विवा आज अंकवार पोनी. अशें तुवें वेरसा रुपार सिंग केलें म्हणटा तो वेरसाय ना ती ओवीच ती. देखून वेर्स म्हणटाना आमी काजाराक आमी गायन करता हुमरा की त्या तो वेर्स तें बरा. आनी थोडे फावटी अशें जाता की थोडे फावटी पदां गावची आसात. माय म्हणटा शेकुनाची सून ते वेर्स न्ही थंय पद जेरोम डिसोजाचें पद. सो ते आमी आमचे थोडे बूक आसात ओवियो वेर्स तातूंत तुमकां ते नियम आमकां मेळटात. वेर्स काले ओवियो काले म्हणून सांगून. सो हे ओवियो वेर्सा विशय. उपरांत घुमटा पदांचो स्पर्धो. घुमटा पदांचो स्पर्धो आमी पयले फावटी आमी आदल्या वर्सा आमी आसा केल्लो. आदल्या वर्सा ह्या वर्सा दुसऱ्या वर्साचो घुमटा गायन स्पर्धो. आनी हातूंत तशेंच उण्यार 6 जण आनी मॅक्झिमम वा 10 जण आसूंक जाय. आनी हर एका पंगडांत उण्यार 3 घुमटा वाजपी आसूंक जाय. 3 जण म्हणी घुमटा वाजचे आसूंक जाय. सगळ्यांनी घुमटा खेळल्यार प्रॉब्लेम ना. आतां जर तर पंगडांत 6 वा 7 जण आसत जाल्यार 7 जणांनी घुमटा प्ले करीत प्रॉब्लेम ना. पूण उण्यार 3 जण आसूंक जाय. स्पर्ध्याक गरिश्ठ प्रायाची बंदड ना. हांगासर आमी तशेंच केलां 10 वर्सां वयल्यांक 15 धरून 10 वर्सां वयल्यांक. सो गरिश्ठ प्रायाची बंदड ना. प्रदर्शनाचो वेळ मात्र 15 मिनटां. हातूंत मिनिमम तुमी 2 पदां सिंग करीचे. घुमटा पदां एक धार्मीक पद लिथुर्जीक पद न्ही धार्मीक पद वा धार्मीक घुमटा पद आसा. आतां गोंय सानून आयली माय रोजार माय ते एक घुमटा पद आसा ते धार्मीक पद ते तुमी गायन करीत. वा एक सामाजीक पद लिथुर्जीक पदांक अवकाश ना. भक्ती गितांक अवकाश ना. ओके हातूंत तशेंच पयलें दुसरें आनी तिसरें इनाम आसतलें. आनी वय पंगड तुमी फिरगजवार रशियेत कुटुंबा तावन रशियेत उरल्या फिरगजगारांक घेत कोणाक तुमी ग्रुप करियेत. आनी हे स्पर्धे आमी रेकॉर्ड करता. वय दायजीवर्ल्ड रेकॉर्ड करता आनी मुखल्या दिसांनी ते दायजीवर्ल्ड टीव्हीचेर प्रसार जाता. म्हळ्यार घुमटा आनी ओवियो वेर्स स्पर्धे. आनी फाटल्या वर्सांनी आमी ते रेकॉर्ड केल्ले आनी दायजीवर्ल्ड टीव्हीचेर हांगासर प्रसार केले. ताचे उपरांत थोडी ती घुमटाची ओवियो वेर्साची टीम आसात पळय ती मागीर सगळ्यांक वचोन तांकां म्हळ्यार ते अवकाश मेळटा. तांणी आमकां कॉल करून सांगलें आसा टीव्हीचेर आमचें प्रदर्शन आयिल्ले उपरांत आमकां रोसांक ह्या कार्यांक कोंकणी कार्यांक आपोवंक स्टार्ट केल्लें आसा. आनी ताचे उपरांत आमीच एक आमचो पंगड तो पर्मनंट स्पर्ध्याक पूण बंदलो पंगड पर्मनंट पंगड जाल्लो आसा. आव्यान बाबू आतां इतले पुरा स्पर्धे हांगासर फ्लॉयडान ताचो विवर दिलो. तुमी ऑफिस बेरर जावन सोडया तुमी स्पर्धीक जावन नाटक सभेंत केदलापणी आसल्या ती म्हळ्यार एक स्पर्धीक जावन नाटक सभेचे वेदीर. वय आमी आमचे उर्वांत एक एका टायमार बरें टीम आसलें आनी आमी हर एकांत पात्र घेताले. आमचे स्पेशालिटी म्हजे आनी थोड्यांचे आमी नकली नॅशनल स्पर्धो फॅन्सी ह्या पटी ना. तांतू आमी पटापट 3 वर्सां हॅट्रीक करून आमी पर्मनंट शिल्ड आमकां मेळ्ळी आसा. तांतू पुरो आमी पार्ट केलां. पूण डॉन बॉस्कोलार हांव नाटकांत एक्टींग करूना पूण दुसरे थोडे विशय म्हळ्यार स्टेज मॅनेजर प्रॉम्प्टींग अशें सेटिंग अशें इवन स्टेजीर ताका येवंक आसल्यार ताचें तोंड दाखयना म्हणून नकली स्पर्धो करचो ताणें. म्हळ्यार तितलो तो एक काल म्हणटा रिजर्वड मनीस पूण मस्तू काल म्हणटा तो सोसरीकाय असो मनीस आनी मस्तू सेवेचो मनोभाव आनी जाणवाय असो मनीस. आतां हांवें पयलें आरामाच्या सुरवेर मदें सांगिल्लें आमच्या नाटक सभेक नवो मॅनेजर आयला. डॉन बॉस्को हॉलाक नवो मॅनेजर आयला. जायत्यांक ती गजाल गोत्र म्हणल्यार आदलो मॅनेजर आसलो जायत्या वर्सांची सेवा उपरांत तो बळयके कारण ती ताणें मागीर तो आमकां सण्ण वचचें पडलें संवसाराक अंतरलो आसा. ताचे उपरांत जेरी एक कोंकणी कारबारी डॉन बॉस्को हॉलाचो आनी नाटक सभेचो डॉन बॉस्को हॉलाचो म्हणचे न्ही मॅनेजर जावन आयिल्लो आसा. तूं कितें म्हणूंक शकताय? पळय लगभग 28 वर्सां आमचो देवादीन मॅनेजर बोनिफास पिंटो तांणी सेवा दिल्ली आसा. आनी देवादीन मॅनेजर आमचो बोनिफास पिंटो ताणें ताचेच घर म्हणलें बरें ताणें सांबाळ्ळें आसा आमची नाटक सभा. म्हळ्यार हर एक संगती जावन दी नाटक सभेचे अकाउंट जावन दी आनी उरले संगती स्पर्ध्याचें मुखेलपण स्पर्ध्याची जबाबदारी मागीर आमचे फायल्स मेंटेन करचे रेकॉर्ड्स मेंटेन करचे सगळें तांणी बऱ्यान जबाबदारी निभायसिल्ली आसा. आतांचो मॅनेजर जेरी कॉन्सेसो जेराल्ड कॉन्सेसो गांवांत देरेबैलचो 96 तो नाटक सभेचो सांदो
फाटल्या लगभग 30 वर्सां जावन पूण आतां नाटक सभे सो एक एम्प्लॉई जायचे जाल्यार तांणी नाटक सभेचे संध्यापणां तांणी रिजायन करचे राजीनामा तशें तांणी राजीनामे दिवन आमी आमकां भोगलें की वो एक जगतो व्यक्ती आनी आमच्या सगळ्या कमिटीन डिसायड केलें की जेरी मुखलो मॅनेजर जावंक ताका सर्व लक्षण ताचें आसा आनी 10 वर्सां ताणें आमचो कजनदार जावन ताणें सेवा दिल्या नाटक सभे खातीर आनी ताका नाटक सभेच्यान बरी नॉलेज आसा अकाउंट्सा विशयन जावं दी नाटक सब कशें चलता कितें पुरा देखून आमी आतां नव्या मॅनेजराक आमी भायर आमी रिक्रूट केल्यार ताका आमी पुरा शिकयचें पडटा आमचे लागीं कॉस्ट्युम्स आसात ते सगळी जानवाय ताका आसा कॉस्ट्युमाचें जावं दी नाटक भंडार जावं दी आमचे बडोत्री आसात आनी डॉन बॉस्कोचे हॉलाचें मॅनेजमेंट आमच्या संघटनाचें मॅनेजमेंट हें सगळें तो भोव आपुरबायेन करता आनी ताका कोंकणीचेर कोंकणी आमचे प्रूफ रिडींग म्हणटा आमी कोंकणी आनी सबार आमचे कवी जर तर मुस्तना आनी आतां बूक पब्लीश करतना प्रूफ रिडींग ताका धाडटात आमकां मेळना तें सुखी ताका मेळटा विशेष जाणवाय आसा ताका शब्दांची विशेष वळख आसा ताका हाच्या बराबर ह्या फावटी म्हळ्यार हेर एक फावटी वार्षिक जमत जाता आनी त्या वेळार नव्या युनिटाचे म्हणटात ताका नवी युनिटां थंयसर फ्रिगजांनी या दुसऱ्या सुवातांनी ती उगडची असतात ह्या वर्सा नवी युनिटा विशयांत नवी युनिटां जाल्लीं आसात की डॉन बॉस्कोक मेळ्ळीं आसात की पळय प्रस्तुत आमकां 16 घटक आसात आदल्या वर्सा म्हणसर 14 घटक आसले ह्या वर्सा आमकां कुलशेकर नवो घटक तशेंच बज्जुडी नवो घटक आयला अशें म्हणटा आसतना 15 फिरगजेचे घटक आसात आनी एक लेडीज युनिट आसा देखून आनी आमची अवधी आनी 1.5 वर्स अवधी आसा जर कोणायकी आमच्या नाटक सभेंत घटकां नात जाल्यार तांणी फिरगजवार घटक करून आमकां तांणी संपर्क करूंक अवकाश आसा पूण नवे घटक करचे जाल्यार आनी तांणी 1.5 वर्स राखाचे पूण तांणी एप्लिकेशन नातान दिवेत प्रॉब्लेम ना पूण तांणी 1.5 वर्स राखाचे पडटा आमची अवधी मुक्त जाता म्हणसर एक घटक जायचे जाल्यार ताका एक थोडे म्हळ्यार एक थोडे मिनिमम थोडे क्रायटेरिया आसता काळ म्हळ्यार एलिजिबिलिटी म्हणटात पळय आमी कशें आसा म्हळ्यार कितले मेंबर जायचे मेंबर एका घटकांत एक फिरगजेचो तो व्यक्ती जायचे एका फिरगजेंत घटक करयेत आनी 18 वर्सां वयली जायचे मिनिमम एज 18 इयर्स आनी एका घटकान 10 जाणां सांगले जाय मिनिमम मॅक्सिमम लिमिट ना सो एक 10 जाणांचो पंगड तुमी केल्यार एकल्यान जबाबदारी काण घेवची ती मानवी दिवची आनी उपरांत ते घटक जाता त्या घटकांतावन 2 जाणां हुद्देदारांक आमी तेंतावन चुनाव करून आमी हांगासर आडलते समितीक आमी हाडटा मागीर आडलते समितीन 4 वर्सां अनुभव आसल्यांक मात्र आमी कार्यकारी समितीक तांकां एलिजिबल आसतात उपाध्यक्ष हुद्द्याक जावं दी वा उरल्या हुद्द्याक जावं पुरो जनरल सेक्रेटरी जावं पुरो खजनदार वा जावं पुरो सहकार्यदर्शी पळय वेळ आमचो संपते आयलो जायती माहिती आमकां दिवंक साथ जाली स्पेशली स्पर्ध्या विशीं आनी नाटक सभेच्या कार्या विशीं आमी तवळ हांगासर येवन उलयते आसता आनी तुमी तुमची माहिती आमच्या विक्षकांक दिते आसात आनी अखेरच्या ह्या सुवाळ्यार आमच्या विक्षकांक स्पर्ध्या विशीं आनी स्पर्ध्या भायर नाटक सभे विशीं कितें सांगूंक येताय बरें पूर्वांच्या आयतारातावन आमचे वार्षिक स्पर्धे आरंभ जातात सो पूर्वांच्या आयतारातावन सप्टेंबर पर्यंत हर एक आयतारा आमचे स्पर्धे आसात आता जे कोण कार्य वीक्षण करतात तुमच्या कुटुंबान जावं दी तुमच्या वाड्यान जावं दी तुमच्या फिरगेजेन जावं दी कोणाक तालींत आसा जावं पुरो गावचें जावं पुरो गायन करचें जावं पुरो नाच करचें वा हेर तालींत भाशण वा कविता सादर करचें वा घुमटां वा ओवयोवेर सादर करचें तांणी दायकर्न आमकां तुमी संपर्क करचो वा तुमी तांकां रेकमेंड करचें वा प्रोत्साह दिवचो दायकर्न ह्या स्पर्धांत भाग घेया म्हूण सांगून आनी तशेंच विक्षकांनी येवन ते स्पर्धा पळोवंक अवकाश आसा आनी थोडी सबार मलगडी आसतात ती टीव्ही मुखार असतात टीव्ही पळयतात पूण तांकां उरलें मनोरंजन आसा देखून तांकां अवकाश आसा आयतारांनी तुमी आमच्या डॉन बॉस्को हॉलाक भेट दिवन तुमी आमचे स्पर्धे वीक्षण करियेत तुमी तांकां सपोर्ट करियेत एक प्रेक्षक जावन देखून आमची विनंती इतलीच गी कोंकणी नाटक सभे तर्फेन आमचो अध्यक्ष आसा फादर रॉकी डिकून हांचे तर्फेन आनी सर्व आमच्या समितीच्या तर्फेन तुमकां सुमेस्तांक हांव बरो स्वागत मागता आमच्या ह्या स्पर्ध्यांक तुमी येजे हांगासर काही टिकेट दिवना काही ना तुमी येवन तुमी आमच्या भुरग्यांक आमच्या कलाकारांक आमच्या स्पर्धिकांक तुमी सपोर्ट करीजे प्रोत्साह दिजे अशी आमची मागणी वा विनंती जावन आसा खंडीत आमचे वीक्षक हांगासर आमच्या ह्या सभे नाटक सभेच्या स्पर्धांनी व्हडा संख्येन पात्र घेतले म्हणून हांव पातयता कित्याक म्हळ्यार 80 वर्सां वयर इतिहासाचें एक संघटन हें नाटक सभा आनी डॉन बॉस्कोच्या जे वेदीर कोण सकड सडल्यांत ती आज कोंकणी मनोरंजन क्षेत्रांत उंचल्या हंताक पावुल्ली आसात देखून परत एक फावटी वीक्षक लागीं सांगते आसा
हो भंगराळो अवकाश होगड्या नाकात भुरगीं जावन दीत युवा जाणां जावन दीत या व्हडा जावन दीत वडिलां मालगाडी जावन दीत बरो एक अवकाश हांगासर आसा. परवा आयतारा 6 तारीख तावण कोंकणी नाटक सभेचे वार्षिक स्पर्धे आरंभ जातात. व्हड्या संख्यान पात्र गया आणि एका विशेष एक चारित्रीक स्पर्धांत तुमी आसात म्हणलें तें एक भोगाप तुमचें तें उदेवण येवन दी म्हूण सांगून इतलो वेळ आमच्या सांगाता हांगासर बसोवन हो वेळ करसून नाटका विशीं नाटक सभेच्या स्पर्धा विशीं आणि इतर गजाली विशीं आमच्या वीक्षकांक माहिती दिल्या. उपाध्यक्ष फ्रायड डिमेलो कास्या तशेंच खजानदार आयवान डिसिल्वा तशेंच पयल्या भागांत आमचे सांगाता आसलो सहकार्यदर्शी जेरोमोरस हांकां हांव प्रत्येक रितीन देबरे कर म्हणटा. फुडल्या दिसांनी तुमी अशेंच तुमची कार्यक्रमां घेवन हांगासर येवची म्हूण म्हजी खालती विनंती आसा. तर मोगाळ वीक्षकांनो आता सोंपोवचो वेळ आयलो. एमच्या सुमारा परत काल आज आणि फाल्यां म्हणल्या कार्यक्रमांत आमी परत एकवटी पळया. ताच्या पयलें एक तिरसोणी आसा जुलयाच्या 5 तारखेर म्हणजे परवा सोनवारा दीस नाटक सभेचे स्पर्धे आरंभच्या पयल्या दिसा सांजेर सेंट एग्नेस ऑडिटोरियमांत daijiworld.com 25 वर्सां बरयल्ल्या सुवाळ्यार पयलें कोंकणी कार्यक्रम कोंकणी परब म्हणलें संगीत कार्यक्रम आसा. तुमी व्हड्या संख्यान थंयसर येवचें. जुस्तू 5:30 वरांक कार्य आरंभ जाता आणि 9 वरां भितर कार्य आखेर जाता. हाचो तुमी मनोरंजनाचो भरपूर फायदो उठोवचो म्हणून इतल्यार हें कार्य हांगासर आकार करता. निरंतर मनोरंजना खातीर पळयत रावा daijiworld TV 24/7. काल आज आणि फाल्यां.